हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी सात्विक कुकिंगाक तुम सगळ्यांका हार्दिक स्वागत. आजी आम्ही बटाणी आणि पनीराचे एक सब्जी करूया. मटर पनीर सब्जी म्हणून सांगताची. ताका पियाव लसूण घाल अशी आम्ही मटर पनीर कशी करचे म्हणून आजी पळोवया. तूप घालता सांगा घालल आसा. आता आमकां हाजे खातीर एलकी जाय. एक एलकी घाला आणि ह्या दालचिनी कुडको घाला आणि ताचे दोन कुडको हल्ले कुडको घाला आणि 2 मिरसांग आणि ह्या 4 टोमॅटो होडोड असे टोमॅटो हांव शिनून घाला. हें ಸ್ವಲ್ಪ भाजून शिजून येवका. मागीर आमी हाचे मिक्सिंग टू पेस्ट करचे. आता हे टोमॅटो लायक जावन सिजिल आसा. हें ಸ್ವಲ್ಪ थंड जाल मागीर आमी हें मिक्सी करूया. आता सिजून थंड जाला हाजो हांव 10-12 कॅश्यूज घालता आसा आणि आमी आतां मिक्सी करून सोडया. आता टोमॅटो पेस्ट जाला लायक लाना पेस्ट करायची आणि आता आम्ही अनेक स्पून तूप घालता. ह्या तुपातून आम्ही हा पनीर स्लाइस करून दवरला. ह्या पनीर पुरा लायक करून घेऊन जस्ट स्लाइड फ्राय करायची. ते मस्त फ्राय केला समेत ते रबरशी जाता सो सॉफ्ट असता. सो जस्ट लाइट ब्राउन केल्यार पुरो. ते पनीर भाजिलेलो आसा हांव कळला काय दितलो आणि हांव हांगा तूप घालून ಸ್ವಲ್ಪ जीरा घाला. आतां आमी मसाला घालून सोडला. आणि तवळी टोमॅटो आणि कॅशू पुरा घालून भाजिलेलो ते आम्ही हांगा घालून सोडया. चिकन ह्या 2 उद्दा घालूया. आणि आता ताचो हांव हें मटर म्हळ्यार बटाणी आता सीजनाक मेळटा न्हय तशें हें सिजून म्हणजे मीठ आनी घाला ते रेडी करून दवरला. आता आमी ಸ್ವಲ್ಪ मसाला चिकन मीठ घालया आणि बटाणी ताचो घालून सोडया. ताका ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालवा आणि हें बटाणी घालून सोडता. हाजेटू आम्ही चिक्के हळदी पिठी घालया आणि तवळी हांव ग्रीन चिली आणि जिंजर दोन्ही घाला. तशें हांव चिली ಸ್ವಲ್ಪ पावडर घालतास उणें घालतास म्हळ्यार तिखसाण चड नाका म्हणून. तुमकां कितलें तिखसाण जावं का तितलें तिखसाण तुमी घाली येता आणि हें हांव मिक्स करतास. ते समान लायट जावन मेळ न्हू कतकत सान उज्जैन तुझ्या न्हू कतकत येवचतनाक दवरला से. आता तुम्ही कतकत येता सुच पळो येता. ह्या टायमार आम्ही एक 2 स्पून गरम मसाला घालया आणि ह्या पनीर तवळी भाजून दवरलेलं समेत आम्ही घालून सोडया. ह्या टायमार Krishna Krishna
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಸಮೇತ घालला. गरम मसाला आम्ही हाडताना भायर तुलन हाडलारी तांतू गरम मसाला पीठ तिंतू पियाव आणि लसणाचे कसने नसतिले तुम्ही पळोवन हाडका जाता कसलेक म्हळारी आम्ही देवाक नैवेद्य करताची. आणि अनेक उडगास कसं दवरका म्हळारी मीठ तिखसाणी आमसाणी कसं जाल्ला की पळोवच्या न्हूचे त्या उडगासारी उडगास दवरून येणू कुरता केलो पटी रांदप करताना आमकां टेम्ट जावचें पुरो असं जाल्ला की अबा म्हूण गेलो. तशें जावन ह्या देवा नैवेद्य करची न्हीत कृष्णाक आनी ह्या नैवेद्य करची न्हीत आमी रुची पळोवचें नाचे. केन्नाय राजा राणीक उडगास कोण घेवन रांदप केल्यारी पुरा लायक जावन आसता. आतां हें जाल्ला समज कतकत येता आसत आतां आमी हें नैवेद्य करुया देवाक. हाचोट हांव चपात केलेलो आसा तेवे आमी हाचोट दवरून नैवेद्य कोण सोडटा. आतां आमी हें देवाक नैवेद्य करचेक हांव प्लेट रेडी केला. हांव चपात रेडी केला. ताजेर हांव तुळसी पान दवरता आसा. कृष्णाक तुळसी ना अशी तो कसोय एक्सेप्ट करना. आनी हांगा सायडान तू हांव मीठ आनी मिरसांग दवरला. खंय जाल्यार चिक्के मीठ आनी उणी जावन आसल्यारी घान घेवची तशी. हें आतां आमी देवाक नैवेद्य करताची.